विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा, विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची. हे विठ्ठल देवस्थान आसा ते 500 वर्सां पयलीं पुराणे आसा. ह्या देवस्थानाचो इतिहास आसा. हे ज्यो मुर्ती आसा त्यो पंढरपूरच्यान हांगा येयल्ल्यो आसा. कृष्णापुरा म्हणटा त्या गांवान येयली आनी थंय भीमगड म्हणून आसा थंय थोडे मुर्तीची पुजा केली. आणि त्याच्या नंतर 70 करंजळे ह्या गांवांत ते येयले आनी त्या गांवांत बरीच वर्सां ती मुर्ती उरली. थंयच्यान मोर्ल्या येयली. मोर्ल्याच्यान हांगा पोडाशा पंढरीन म्हणून आपली दवरली आनी थंयच्यान सादारण 1488 सालान हांगासर येवनची स्थापना जाली. त्या वेळार जें देवूळ आसलें तें लांकडी खांबाचें आसलें आनी त्याच्या नंतर हांगासरल्या आमच्या राण्या साखळेच्या राण्याची एक चली साळूबाई म्हणून ती ग्वालेरच्या शिंद्यांक दिल्ली, जी तेची गजेरा राजे शिंदे म्हणून नांव आसलें. तिणी हें देवाक नवस करून हें देवूळ बांदून दिलें. ह्या देवळाची देवूळ सादारण बांदलां 1945 सालान तें बांदलां. हें मध्य प्रदेश देवूळ आसा.